ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಗಮನೆ ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, 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 ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ದೇವಾದಿ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ದೇವಾದಿ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ, ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ, 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 ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. कीर्तनगार 111व्या कीर्तनान म्हणटा, सगळे म्हज्या काळजान हांव सर्वेस्पराची स्तुती करता, सर्वेस्पराची कृत्यां वर्ती ताचो मोग करतल्या सगळ्यांनी ती नियाळूंक फावो. बाबा भयणीनो, सर्वेस्परान आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत बरेंपण केलां, आशिर्वादांतल्यांत कृपे देणी आमकां ताणें दिल्यांत. ह्या सर्वां खातीर ताका आराधन करूंक, ताका स्तुती करूंक, ताका वंदन करूंक आमी ह्या देव तेंपलांत आसां. भक्तीपणान हात जोडून दिमी मारून आमी ताका मान आनी आराधन करया. मोनाकालोरी आराधने, साष्टांग वेरगी आराधने, मोनाकालोरी आराधने, साष्टांग वेरगी आराधने, पुष्पार्चनेयली आराधने, जयघोषदೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, पुष्पार्चनेयली आराधने, जयघोषदೊಂದಿಗೆ आराधने, 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 आराधने,
कीर्तन 112. देवाचें उतर म्हणटा, जो मनीस सर्वेस्पराक भियोवन चलता ताचे आदेश संतोषान पाळता तो बागी. जो मनीस सर्वेस्पराक भियोवन चलता ताचे आदेश संतोषान पाळता तो मनीस बागी. ताची संतत पृथ्वेचेर बलिश्ट जातली, प्रामाणीक मनशाच्या वंशाचेर आशीर्वाद पडतलो. आमी देवाचो आशीर्वाद घेवंक, ताका भियोवन चलोवंक, ताच्या जिवितांत तावन आशीर्वादां जोडून घेवंक आमी ह्या देव तेंपलांत आसा. कीर्तन 100 देवाचें उतर म्हणटा, पृथ्वेच्या सर्व देशांनो संतोषान सर्वेस्पराक गितां गाया, आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा, उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार येया. आमी सर्व देवाक स्तुती करूंक आयल्या. ह्या येवकारिस्ता रुपार जेजूक आमी आराधन करूंक हांगासर आसा. देवादी देवनिगे आराधने, राजादी राजनिगे आराधने म्हणल्या ह्या उतरां मुखांतर ह्या आराधनांत भक्तीपणान आमी भाग घेवया. ज्योतिय बेळगी आराधने, धूपवाहकूत आराधने. ज्योतिय बेळगी आराधने, धूपवाहकूत आराधने. पितनिगु सुतनिगु आराधने, पवित्रात्मा देवनिगे आराधने. पितनिगु सुतनिगु आराधने, पवित्रात्मा देवनिगे आराधने. आराधने 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 आराधने. येशुवे निमागे आराधने, येशुवे निमागे आराधने. उन्नत देवरिगे आराधने, महिमेय ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಗತಮಿ ಕವಿಯ ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. Alleluia, 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 ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. इगडीभर आमचे दिश्ट येवकारिस्तांतल्या जेजू थंय गोंजोवया. येवकारिस्तांतलो जेजू मुंड्या रुपार आमकां हर एकल्याकी मेळोंक आयला, आमचे लागीं उलोवंक आयला. इसाया प्रवादी 40 अध्यायांत 10व्या वळींत देवाचें उतर आमी आयकता. भिये नाका, कित्याक हांव तुजे सवे आसा.
घबरनाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दितां, हांव तुका मजत दितां. म्हज्या जायते वंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. सर्वेस्पर देव म्हणटा भियेनाका, घबरनाका. हांव म्हज्या जायते वंत उजव्या हातान तुका जायते वंत करता, सांबाळून व्हरता. कितल्या पुरबायची उतरां, बुजवण दिवची उतरां, बरवसो दिवची उतरां, धैर्य दिवची उतरां, देवाचें उतर आमी आयकलें. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांत 20:9 वळींत 20:9 अध्यायांत 11वे वळींत देवाचें उतर म्हणटा, तुमचे पसत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हणून हांव खरेंच जाणा. तुमचे पसत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हणून हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हितां पसत न्हय, तुमचे केस्ते पसत केल्ले सर येवजण्यो, बरवशान बरलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर त्यो केल्ल्यो येवजण्यो. तुमच्या हितां पसत, तुमचे केस्ते पसत न्हय, बगार तुमच्या हितां पसत देवान येवजण्यो केल्यात म्हणटा देवाचें उतर. आमच्या जिवितांत, हर एकल्याच्या जिवितांत देवाची एक येवजण आसा, एक मांडावळ आसा. मार्काच्या वांजलांत 11व्या अध्यायांत 10व्या वळींत आमी पळोवचें जाल्यार देवाचें उतर आमी जेजून जायते वंत रितीन जेरुसलेम टेंपलाक प्रवेश जावचें तें घडीत आमी नियाळयेत. थंयसर हजारासलो लोक जेजूक पळोवन होजान्ना सर्वेस्पराचे नांवे येतल्याक स्तुती जावं. आमच्या बापा दाविदाचें राज्य सदैव ताका आनंद जावं. होजान्ना अत्युन्नत देवाक. होजान्ना सर्वेस्पराचे नांवे येतल्याक स्तुती जावं. इस्रायल लोकान, जुदेव लोकान जेजूक गायलेली ती उतरां, उद्गारलेली ती उतरां आमच्या मनांत, आमच्या काळजांत आमी कोसोवया. ताची आमी स्तुती करया, ताका आमी आराधन करया, ताका आमी वंदन करया. आमची जबाब आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू आमच्या सोम्या आनी देवा. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू आमच्या सडवणदारा. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू आमच्या मेस्त्री. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू आमच्या जिवा. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू आमच्या मेसिया. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू आमच्या इश्टा. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू आमच्या बरवोशा. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू आमच्या दैरा. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू आमच्या सर्वा. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू जिवंत देवाच्या पुता. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू मनशाच्या पुता. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू महोन्नताच्या पुता. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू दाविदाच्या पुता. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू नजरेना. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू वाट सत आनी जिविता. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू सर्ग संवसाराच्या राया. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू बऱ्या गवळ्या. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू पास्काचे शेळये. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू दुलोप सैर्या. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू कदनातले शेळये. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू अल्फा आनी ओमेगा. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू सर्गीच्या उंड्या. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू जिविताच्या उंड्या. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू संवसाराच्या उजवाडा. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू सर्गीच्या दारा. आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या जिव्या देवा. जेजू सर्गाचे सावये.
आम्ही तुका वंदितां जेजू आमच्या जिव्या देवा जेजू इस्रायलाच्या राया आम्ही तुका वंदितां जेजू आमच्या जिव्या देवा जेजू जिविताचे जरी आम्ही तुका वंदितां जेजू आमच्या जिव्या देवा जेजू दैवीक वैजा जेजू अमर जिविता जेजू सर्गीच्या राया जेजू शांतीच्या सागोरा जेजू काकुळतीच्या दर्या जेजू बोगसणेच्या देवा जेजू मोरयेच्या पुता आम्ही तुका वंदितां जेजू आमच्या जिव्या देवा जेजू मनुष्यकुळाच्या तारोका आम्ही तुका वंदितां जेजू आमच्या जिव्या देवा जेजू संवसाराचे बाचावे थोडो वेळ आमी मौन रावया जेजू लागीं आमी उलोवया जेन्ना एम्माउसाच्या त्या वाटेर शिस जेजूक आयकतात जेजू सो सांगात ते जोडतात त्या वेळार देवाचें उतर म्हणटा तांची काळजां पेटलेली बरी जालीं तांचे थंय बदलावण जाली तांचे थंय नवो बरवसो उदेलो ताच्या जिविताक एक नवी दिशा लाभली जेजू आमचे समकार आसा जेजू आमचे लागीं उलयता एका गायना रुपार देवाक आमी आराधन करया ಗವನು ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ पान समको 30 तुमच्या बुकांत पेज नंबर 30 ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ परत सांगत कवया ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ परत कवया ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ हवायला जिवीत दिवंक जिवीत बरोवन वमतोवच्या मोपान दिवंक ह्या संवसारी आयलोलो जेजू जिवीत दिवंक जिवीत बरोवन तो जिवीत बरोवन वमतोवच्या मोपान दिवच्या खातीर जेजू आयला तो उड्या रुपार आमचे मुखार आसा आमकां हर एकल्याक जिवीत दिवंक आमकां तो राखून आसा ಪರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ಪರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯಿತು ರಕ್ಷಣೆ
ಭಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವರೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವರೇ. जेजू आमकां जिवीत दिवच्याक एका उंड्या रुपार ताका मोडून दिता. पुर्वजांनी आमच्या अरण्यात भूक लागल्या वेळार सर्वेस्परा देवान मान्ना ताका दिलें, पूण ते मान्ना केलेले मनीस मरण पावले. पूण जेजून दिल्या त्या उंड्यांत जो कोण तो उंडो सेवता तो हर एकलो जिवीत जोडता. या उंड्या रुपार जेजू दीस पडते मिसाच्या बलिदाना वेळार आमच्या काळजांत येता. आता आमी त्या उंड्यान मुखार रुपार जेजूक या आल्तारार आराधन करता. तस जेजू आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीक केवळ एक उंड्याचे रूप तर जेजूच या उंड्या रुपार हजर आसा. ताका आमी भक्तीपणान आराधन करुया. पूर्वजರು ಉಂಡರು ಮನ್ನಾ, ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನಾ, ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದೇಹವನ್ನವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ. आराधने हाथ आमचे बार करूया. आराधने येसुवे, आराधने आत्मरे, त्रिएक देवने. आराधने तंदेये, आराधने येसुवे, आराधने आत्मरे, त्रिएक देवरे. आराधने आराधने नन्नेसुदेवनिगे. आराधने 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 नन्नेसुराजनिगे. Alleluia, alleluia.
Hallelujah, 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 Hallelujah. दोळे आमचे दंपिया सुमयाचें हजरपण आमचे थंय आमचे भितर आमच्या उजव्याक आमच्या दाव्याक आमी अनुभव करया जेजू ह्या सुवातेर खरोच आसा मार्काच्या वांजलांत 10व्या अध्यायांत 13व्या वळींतावन 16व्या वळी पर्यंत आमी देवाचें उतर आमी वाचचें जाल्यार आमी अशें आमी वाचूंक शकता जो कोण देवाचें राज एक ल्हाना भुरग्या बरी मानून घेना ताका तातूंत रीग आसची ना जो कोण देवाचें राज एक ल्हाना भुरग्या बरी मानून घेना ताका तातूंत रीग आसची ना जेजू म्हणटा आमकां ल्हाना भुरग्यांक तो लागीं आपयता ल्हाना भुरग्यां बरी आमी जावंक तो आमकां उलो दिता ल्हाना भुरग्यां थंय कापट ना ल्हाना भुरग्यां थंय राग ना ल्हाना भुरग्यां थंय मोसोर ना तांचे थंय हंकार ना तांचें मौन मुग्ध मौन त्या परी आमी जावच्याक जेजू आमकां उलो दिता उपरांत जेजून पटलून धरली आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो जेजूचे आशिर्वाद आमी जोडूंक आयले हांव आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या जिविताचेर जेजूची आशिर्वाद आमी मागूंक आयले हांव ह्या पवित्र दिसा पवित्र घडये आमी आसा हांव ह्या पवित्र जाग्यार जेजूचे आशिर्वाद आमचेर आमी आमच्या कुटुंबाचेर आमी वाळजे तर जेजू आमकां हर एकल्याक उलो दिता आमी ल्हाना भुरग्यां बरी जावंक ल्हाना भुरग्यां बरी जावच्याक जेजू आमकां उलो दिता आमी ल्हाना भुरग्यां बरी जाल्ले करीत सर्गीच्या राजांत आमी रिगोंक आमी सकना म्हणटा देवाचें उतर तर आमचे ती आसा तो राग आमचे ती आसा हंकार आमचे ती आसा दुस्मानकाय आमचे ती आसा वडपण आमचे ती आसा स्वार्थ हंकार ही सगळी चिंतपां जेजू कांटाळटा जेजू कांटाळटा फरिसेव सदुसेव जेजूच्या बोवारी आसले आनी ते हंकारान जेजूक सवालां करताले पूण जेजू तांचो कितनांच तांचो तो तांकां कांटाळतालो आनी जेन्ना दुबळे आसात पिडेस्त आसात कश्ट जातात तांचे थंय सदांच तो कणवळाय दाखयता तांचे थंय तो मोग दाखयता तांकां सदांच तो कश्टांत वेळार तांकां आदार दिता सांगात दिता आमी हर एकलो ल्हाना भुरग्यां बरी जावया ल्हाना भुरग्यां बरी जावन आमचें मौन जावं दी आमचें काळीज ल्हाना भुरग्यां बरी जावं किर्तनगार म्हणटा सर्वेस्पराच्या दोंगरार सोडूंक कोणाक साध्य जायत कोण तो योग्य नितळ काळजसो निर्मळ अंतस्करणाचो तो देवाच्या त्या दोंगराचेर येवंक या रावूंक सकता हंकारी न्हय बागार नितळ अंतस्करणाचो निर्मळ मनाचो देवाच्या हजरपणांत रावोंक शकता आमची जबाब अर्ग आनी होगळाप तुका सोमया जेजू खरो देव जावन येवकारिस्तांत हांगासर रावलेल्या खातीर
पवित्र मुंड्यांत तुझ्या दर्शना पसोतू हांव पातकी तरी म्हज्या काळजांत तूं आयलेल्या पसोतू पातकांक आमकां तुजी इश्टागत दया केल्ल्या पसोतू पातक्यां खातीर जिवाचें बलिदान तुवें भेटयलेल्या खातीर आमकां पातक्यांक येवकरिस्तांत आत्म्याचें खाण जाल्ल्या पसोतू प्राचिताच्या सक्रामेंता पसोतू पातक्यांक तुज्या सांगातपणा पसोतू आमचे थंय तुवें मितमेर नातल्या त्या मोगा पसोतू आमचे थंय दाखयल्या तुज्या अगणीत काकुळती पसोतू लेख मीत नातलेले पोटी आमकां बोक्षिल्ले पसोतू बोक्सूचें उदार काळीज म्हाका दिल्ले पसोतू 70 पोटी बोक्सूंक आज्ञा दिल्ले पसोतू सूख वळखोवचें खालतें मौन म्हाका दिल्ले पसोतू तितवण स्विकार करचें बरें मौन म्हाका दिल्ले पसोतू एकामेकाचे सोडणे सोसून वरची सोसणीकाय म्हाका दिल्ले पसोतू पातका विरोध झुजूंक दैवीक उतराचें प्रेरण दिल्ले पसोतू पेल्याक बक्षितना म्हाकाय तुवें बक्षिल्ल्या पसोतू तुजे काही दैवीक काकुळती पसोतू थोडो वेळ आमच्या काळजांत हांवन जेजूक आमी अर्गां दिवया आमच्या जिवितांत जेजून जायतें बरेंपण केलां आमी हर एकलो पातकी हर एकलो आमी अस्कत आमी पातां करता परत आनी परत तरी आमचो सोमी आमकां सांडिना आमकां हर एकल्याक तो बक्षिता जेजून शिकयलां 7 पोवटी न्ही 70 पोवटी तुवें तुज्या भावाक तुज्या भयणीक बक्षिजे जर जेजून आमकांच जर 7 न्ही 70 पोवटी बक्षूंक सांगलां तर आमचो सोमी आमकां कितलेशा मापान कितलेशा पोवटी बक्षूंक ना कितलेशा पोवटी आमकां बक्षूंक ना कुर्साचेर उमकळो नासतना तेकाच जिवेशी मारलेल्या त्या व्यक्तींक जेजून बक्षिलें बापा तांकां बक्षी बापा तांकां बक्षी आपणाचो जीव काडिल्ल्या व्यक्तीक जेजून बक्षिलें तर आमी कित्याक उणें आमी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमच्या कुटुंबादारां सवय दादल्यान बायले थंय बायलेन दादल्या थंय आवय बापायन भुरग्यां थंय भुरग्यांनी आवय बापाय थंय राग दवरचो भावा भयणींनी एकामेका राग दवरचो कुटुंबांनी एकामेका राग दवरचो दुस्मानकाय दवरून काण घेवची म्हजें 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 म्हणल्या स्वार्थी चिंतपान हंकारी चिंतपान हांवें जियोवचें जेजू आज आमकां हर एकल्याक उलो दिता आमकां बोगसूंक एकामेका बोगसूंक जेजू म्हणटा तूं बलिदान भेटोवंक मुखार येता आसतना जेन्ना तुका तुज्या बाबा विरोध कितें म्हणी आसा म्हूण तुका उगडास येता तक्षणच ती काणी थंयच बोगलेन दवर पयले वोस तुज्या बाबा लागीं राजी जा उपरांत ये आनी म्हाका बलिदान भेटय कितली अपुरबायची उतरां पळया भाव भयणीनो पयले वोस तुज्या बाबा लागीं ह्या भयणी लागीं राजी जा उपरांत ये आनी तुजें बलिदान भेटय जेजू म्हणटा म्हाका जाय दया न्हय बलिदान जेजू आमचे थंय तावन बलिदान आशेना जर म्हज्या काळजांत म्हज्या अंतस्करणांत खोटें चिंताप आसा म्हज्या भावा थंय भयणी थंय राग आनी दुस्मानकाय आसा तर आमी केल्लें आराधन देवाक मानवना आमी केल्लें तें बलिदान आमी भेटयलेलें बलिदान देवाक मानवना कलत्या काळजान नितळ मनान केल्लें बलिदान मात्र देवाक मानवता तूं बलिदान भेटोवंक वेदी सरशी फुडें येताना जर तुका उडास येता तुज्या भावा विरोध तुका कितें आसा
तर पयले वस भावा लागीं भयणी लागीं राजी जा उपरांत ये आनी म्हाका बलिदान भेटय. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. आमी हर एकल्यांनी बोगसून जियोंक जेजू आमकां उलो दिता. जेजूच्या चिंतपा प्रमाणे बोगसणें कितलें मुख्य म्हणलें जेजू आमकां दाखोवन दिता. जेजू परत आनी परत म्हणटा बक्षिया, एकामेकाक बक्षिया, एकामेकाचो मोग करा. वर्तोपदेश खंयचो म्हणून जेजू लागीं विचारलेल्या वेळार जेजून म्हणली उतरां सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या मनान, सर्वेस्पर तुज्या देवाचो मोग कर. दुसरो तुजो करताय तुजो पेल्याचो मोग कर. जेजून खुर्साचेर आपल्यास दुस्मानाक आपणाचो जीव काडलेल्या बक्षिले आनी आमी आमच्या वैरींक, आमच्या दुस्मानाक बोगसूंक आमकां उलो दिता. आमच्या भाव भयणीक आतां आमी एक घडी भर आमची एक नियाळ करया. चिंताप आमचे थंयच आमी आठोवया. कोणा विरोध आमी दुस्मान काय दवरल्या, कोणा विरोध आमी राग दवरला आनी आज आमी ह्या जाग्याक आयल्या. म्हज्या भावा विरोधगी, म्हज्या शेजाऱ्या विरोधगी, म्हज्या भयणी विरोधगी, आज जेजू लागीं आमी कृपा मागया. जेजू म्हाका बोगसूचें बरें मोन दी. म्हज्या भावाक, म्हज्या भयणीक हांवें कळीत नासतना दूख येयलां, ताचे थंय राग दवरला, ताचे तें दुस्मान काय दवरल्या. जेजू म्हाका आज बोगसूचें बरें उदार मोन दी म्हणून आमी देवाची कृपा आनी आदार आमी मागया. उबे रावया. एक गिता मुखांतर आमी देवाची कृपा सोम्याची कृपा आमी आतां मागून घेवया. पाण संको 62 62. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. म्हजो जीव आस्ता परत्या तुझ्या रसांत पावता परत्या. म्हजो जीव आस्ता परया तुझ्या रसांत पावता परया. सोमिया तुझ्या रसांत पावता परया. सोमिया तुझ्या रसांत पावता परया. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. दैविक सोतान स्तुती करता, सगळ्या सत्तेन हांव गायता. दैविक सोतान स्तुती करता, सगळ्या हांव गायता. म्हजो जीव आस्ता परया तुझ्या रसांत पावता परया. म्हजो जीव आस्ता परया तुझ्या रसांत पावता परया. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता.
आस्ता पर्या तुझ्या रसात पावता पर्या म्हजो जीव आस्ता पर्या तुझ्या रसात पावता पर्या देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता मोरी ये बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता मोरी ये बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता म्हजो जीव तुझ्या रसांत पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या देवा स्तुती सुवेना देवा स्तुती सुवेना देवा जपी सुवेना देवा स्तुती सुवेना देवा जपी सुवेना ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ Alleluia, 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 alleluia. Hallelujah, 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 hallelujah. Argad ka samya Jesu, naam ka samya Jesu, Sadid ka samya Jesu, Mant ka samya Jesu, Aradam ka samya Jesu, Oklapt ka samya Jesu. Hallelujah, 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 ka samya hallelujah, hallelujah, hallelujah. Argad ka samya Jesu, वंदने आराधने आराधने समया Jesu, सुदित का समया Jesu, होक्लांत का समया Jesu, हालेलुया, सुदित का समया Jesu, सुदित का समया Jesu, हालेलुया, 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 समय स्तुति करें हालेलुया 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 आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया.
म्हज्या उपरांत सांगा मोगळा जेजू मोगळा जेजू मोगळा जेजू मोगळा जेजू आयचो हो बागी दीस आयसो भगीस आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता ह्या पवित्र जाग्याक ह्या पवित्र देव तेंपलांत तुका आराधन करूंक तुजी स्तुती करूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आमी तुका अर्गां दिता आमी तुजी स्तुती करता आमी तुका होगळाप दिता आमी तुका आराधन करता मोगळा जेजू आमकां हर एकल्याक तुवें बोगसूंक उलो दिलाय तुवेंच कुर्साचेर कश्ट वळवळे सोंसतना तुका जिवेशी मारलेल्या त्या व्यक्तीक तुवें बोगशिलें आनी आमी एकामेकाक बोगसूंक तुवें उलो दिलाय कितले फावटी आमच्या वैरीक बोगशी जय म्हणून विसारलेल्या वेळार 7 न्हय बगार 70 फावटी 7 न्हय बगार 70 तुज्या भावाक या भयणीक म्हज्या भावांक ह्या भयणीक बोगसूंक तुवें उलो दिलाय बोगसूंक तुवें उलो दिलाय मोगळा जेजू दिसपडत्या म्हज्या जिवितांत दिसपडत्या म्हज्या जिवितांत हांवें म्हज्या भावा थंय म्हज्या भावांक म्हज्या भयणी थंय म्हज्या शेजाऱ्यां थंय म्हज्या कुटुंबादारां थंय हांवें दुस्मान काय दवरल्या हांवें राग दवरला हांवें फारीकपणाची चिंतपां दवरल्यांत ह्या सर्वांत हांव पयस रावूंक म्हाका कुरपा दी तुजो आदार दी तुजो सांगात तूं दी हालेलुया 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 देखून आमी बसया जेजून सदांच पातक्यांचो मोग केलो आनी पाताक ताणें कांटाळ्ळें केन्नाय खंयच्याय पातक्याक ताणें रित्या हातांनी पाटी धाडलेलें ना हर एका पातक्याक ताणें बोगशिलें जाकेवाचें जिवीत आमी पळोवचें जाल्यार जाकेव जिवितांत पाताक ताचें तें आसलें देवाचें उतर म्हणटा तो मोठव्या कास्तोसो मनीस कितें ताका मोठवेंपण ताचें तें पाताक आसलें त्या पातका वरवीं तो मोठव्यापणांत तो अस्कतकायेंत जियेतालो आनी जेन्ना जेजू सशी तो पाट येता आनी जेजूचेर तो दिश्ट लायता आनी जेजू ताचेर दिश्ट लायता आनी त्या वेळार जाकेव जेजूक ताच्या घरांत ताच्या जिवितांत जागो दिता जेन्ना तो पातकांत जियेतालो त्या वेळार जाकेवान जेजूक ताच्या जिवितांत जागो दिवंक नातलो ताच्या घरांत जाकेवान जेजूक जागो दिवंक नातलो जेन्ना पाताक तो वळखता जेजूचेर पाताक वळखता आनी त्या वेळार जेजूक ताच्या जिवितांत ताच्या घरांत तो स्वागत करता जेन्ना जेजू ताच्या घरांत प्रवेश जाता जेजू म्हणटा आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या जेन्ना आमच्या जिवितांत पाताक आसा आमी जाकेवा बरी मोठव्यापणांत अस्कतकायेंत आमी जियेता आमी बाचावी जोडूंक शकना जेन्ना आमी पाताक वळखता जाकेवा बरी देवा मुखार आमी पाताक वळखता त्या वेळार आमी हर एकलो आमी आनी आमचें घराणें सगळें बाचाव जाता जेन्ना आमी पातकांत जियेता आमी देवातावन पयस रावता मात्र न्ही आमचें घराणें आमचें कुटुंब देवातावन पयस जाता मातेवाचें जिवीत आमी पळोवचें जाल्यार मातेव सुंका काट्यार बसोवन पातकांत आसलो तो मनीस ताका समाजेंत मान नातलो ताका गौरव नातलो ताका कोणूच वळख नातलो जेन्ना जेजू ताका वळखता आनी जेजू म्हणटा ये आनी म्हजो पाटलाव कर मातेव तक्षण उरता आनी जेजूचो पाटलाव करता आनी अशें मातेव एक पातकी मनीस जेजूचो वर्तो शीस जावंक शकता
सावलाचें जिवीत आमी पळोवचें जाल्यार तो कन्वर्ट तर जावचे की पयलें क्रिस्तांक विरोध जावन आसलो. जो कोण क्रिस्ताचो पाटलाव करता तांकां हर एकल्याक तो विरोध पण करतलो, तांकां जिवेशी मारतलो. आनी जेन्ना दमस्काच्या त्या वाटेर जेजू ताका भेटता, सावला सावला तूं कित्याक म्हाका कश्टिताय, त्या उतरांनी प्रेरीत जाल्लो सावल पाऊल जावन बदलता आनी वर्तो शीस जावंक पावता. भावो भयणीनो, जेजू पातक्यांच्या सोदनेर आसा. जेन्ना पातकांत मनीस जियेता तांकां तो साबार पोटी त्याच्या काळजाच्या दारार येवन बोडयता. जेन्ना आमी पातकांतच रावता त्या दाळा आमी जेजूक आमच्या घरांत न्ही बागार शेजाराच्या घरांत तूं ये म्हणून आमी जेजूक आमी उलो दिता. जर आमी आमचें काळजाचें दार आज जेजूक उक्तें केलें, जर आमी आमच्या काळजाचें दार आमी बडोवन आमी पातकांतावन पयस रावंक आनी जेजूचो त्या मोगाचो तो उलो आमी स्विकार करूंक तयार आसा जाल्यार आमी पातकांतावन पयस रावन जाके बाबरी आमी सोडवण जोडूंक शकता. आज आमी निश्चय करया, आमकां पातकांतच रावूंक जाय गी, जेजूक आमचे तावन आमी पयस दवरूंक जाय गी. आज निश्चय आमचो आमी निश्चय करूंक जाय. एका गाडवाक उदक पिवच्याक त्या उदका कडेन व्हरयेत, पूण उदक पिवचें ते चॉयस या निर्धार करीचे त्या गाडवान. आज आमी सगळीं या देव तेंपलांत आसांव, आराधन करून आमी पाटी घरा वेता, पातकांतच रावंक आमी निश्चय करून पाटी वेता गी. ह्या पातकांतावन आमी पयस रावन बरी जिणी जियोंक, जाकेवा बरी जावंक, मातेवा बरी जावंक, पावला बरी जावंक आमी चिंताव या मेटां काडटा. जेजू आज आमच्या हर एकल्याच्या काळजाच्या दारार बडयता. आमच्या पातकांतावन पयस रावंक कृपा मागया या जेजू लागीं. जेजू लागीं म्हणया, जेजू म्हाका म्हज्या पातकांतावन, म्हज्या अस्कतकायेतावन, म्हज्या उणेपणांतावन पयस रावंक म्हाका कृपा दी. तूं पातक्यांक सोदून आयलोय, पातक्यांचो तुवें मोग केलोय, पातक्यांक तुवें आपोवंक तो आयलोय, खुर्सार आमच्या पातका खातीर तूं मेलोय. ते गिता मुखांतर जेजूक आमी तीच कृपा ते जेजू तावन आमी मागून घेवया. पातक्यांक सोदून आयलो जेजू, पातक्यांचो मोग केल्लो जेजू, पातक्यांक आपोवंक आयिल्लो जेजू, खुर्सार आमचे खातीर पातकाचे सोडवण आमकां दिलेलो जेजू आमच्या मुखार आसा. जेजू लागीं आमी कृपा मागया, जेजू लागीं आमी आदार मागया. जेजू म्हज्या पातकांतावन पयस रावंक, म्हज्या पातकाक पाठ करूंक म्हाका कृपा दी, आदार दी. जशें जाकेवान पाताक वळखून घेतलें, जशें मातेवान पाताक वळखून घेतलें, तशेंच हांवें म्हजे पाताक वळखून घेवंक, पातकांतावन पयस रावंक म्हाका कृपा दी म्हण आमी मागया. आमचे दिश्ट येवकारिस्तांतल्या जेजू थंय आमी कसोवया. जेन्ना ताबोर पर्वताचेर जेजू रुपांतर जालो, जेजू तांच्या दोळ्या मुखारच आसलो.
ताची वस्तूर जळजळीत धोबें जालें. ताची ती अपुरबाय सोबाय पळोवन शिसांनी म्हणली उतरां, सोम्या आमी हांगासर रावचें कितलें बरें, सोम्या आमी हांगासर रावचें कितलें बरें. सोम्याच्या हजारपणांत रावूंक, सोम्याचें दर्शन जोडूंक, आमच्या पातकाक फाट करूंक, पातकांतावन पयस रावूंक, आमच्या अस्कतकायेतावन पयस रावूंक, आमच्या उणेपणांतावन पयस रावूंक सोम्या लागीं आमी मागया. सोम्या म्हाका कृपा दी. पातक्यांक सोदून आयलो जेजू, म्हाका म्हज्या पातकांतावन पयस रावूंक आदार दी म्हणून आमी गावया. तुमच्या गिता बुकांतले पान संख्या 4646. Subir revient. Gello Gesù, patchian apon cailo Gesù, Gesù, corsare giu dillo Gesù, 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 alleluia, Gesù, alleluia, Gesù, alleluia, Gesù, alleluia. जेजू 5000 लोकांक तांच्या बोवारी आसतल्या वेळार तांची तो बिरमोत पावता आनी त्या लोकांक बिरमोत पावलेलो जेजू तांकां उंड्या मसल्याचें जेवण दिवन तांकां दादोशी करता. जेन्ना विधो स्त्री आपल्या एकल्याच पुताक होगडावन काडलेल्या वेळार जिवितांत निरासपणांत आसली तिचेरी जेजू बिरमोत पावता आनी तिका आपल्या पुताक फाटी दिता. मार्ता आनी मोरी ताचो मोगाचो भाव लाजर मरण पावलेल्या वेळार दुखांत बेजारायत आसलेल्या वेळार जेजू तांकां बुजवण दिता, तांच्या भावाक तो फाटी दिता. ताच्या कश्टांत तो पावता, तांकां सांगात दिता. ह्या सर्व गणितांनी आमी जाणा जाता जेजू आमी कश्टांच्या वेळार, आमी रडलेल्या वेळार, आमी बेजारायत आसलेल्या वेळार जेजू आमकां हर एकल्याक बुजवण दिता, आदार दिता. थानेल्ल्यांक पियोंक दिल्लो जेजू, भुकेल्ल्यांक खावंक दिल्लो जेजू, सोदतेल्यांक आदार दितलो जेजू, रडतल्यांक बुजवण दितलो जेजू आमचे समकार आसा. आमचे कश्ट, आमचे दूख, आमची बेजाराय, आमचे एकसुरपण सगळी आमी जेजू लागीं हाडया आनी भक्तीपणान गावया. थानेल्ल्यांक पियोंक दिता जेजू, जेजू, भुकेल्ल्यांक खावंक दिता जेजू, जेजू, आदार सोदतेल्यांक दिता जेजू, जेजू, रडतेल्यांक बुजवण दिता जेजू, जेजू, थानेल्ल्यांक पियोंक दिता जेजू,
Boquelha caundita Jesus, Jesus, Sotelha cadardita Jesus, Jesus, Tortelha gusordita Jesus, 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 Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah. Bartimewu दोळ्यांची दिश्ट नासतना कश्ट जालो कुरडेपणांत जियेतालो संसार ताका पळोवंक साध्य नासलें पेल्याक पळोवंक ताका साध्य नासलें एका रितीन काळोखाचें जिवीत अंधकाराचें जिवीत बेजारायेचें जिवीत बार्तिमेव जियेता जेन्ना जेजू ताणेच्यान पाशार जाता त्या वेळार तो जेजूक उलो मारता आनी जेजू ताची दिश्ट ताका पाटी दिता ताच्या जिवितांत आसलो अंधकार बेजाराय सलवणी सक्कडी पयस करता आनी ताच्या जिवितांत एक नवो दिशा एक नवो बरवसो त्या मनशाक बार्तिमेवाक जेजू दिता जेजूच्या मरणा वेळार जेजू मरण पावलेल्या वेळार देवाचें उतर म्हणटा फोंड उक्ते जाले आनी मेल्ले ह्या फोंडांतावन भायर आयले जेजू ह्या संवसारी आयलो जिवीत दिवच्याक जिवीत बरो ओमतोवच्या मापान जेजू ह्या संवसाराक आयलो जिवीत दिवच्याक मोन्यांक तो जीब दिता बेऱ्यांक तो कान दिता कुरड्यांक तो दोळे दिता आनी मेल्ल्यांक तो जीव सयत करता ह्या जेजू आमी आराधन करता आसतना आमी आमच्या जिवितांत असलें कुरडेपण आमचें ती असलें उणेपण आमचें ते असलें अस्कतकाय आमचें ती असलो अंधकार पयस सरच्या खातीर जेजू लागीं आमी मागया जेजू म्हाका आमकां हर एकल्याक जिविताचो व्यक्ती कर जिवितांत भरलेलो व्यक्ती कर अंधकारान न्हय उजवाडाच्या मेटांनी चलोवंक आमकां हर एकल्याक आदार आनी कृपा दी म्हणून आमी मागया मोन्यांक जीव दिता जेजू जेजू बेऱ्यांक कान दिता जेजू जेजू दोळ्यांक दोळे दिता जेजू जेजू बेल्ल्यांक जिवें करता जेजू जेजू बोन्यांक जीब दिता जेजू जेजू बेऱ्यांक कान दिता जेजू जेजू कुरड्यांक दोळे दिता जेजू जेजू मेल्ल्यांक जीव करता जेजू 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 हालेलुया 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 हालेलुया
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Obrigado, Cassomia, Jesus. Oglap tu Cassomia, Jesus. Sudi tu Cassomia, Jesus. Man tu Cassomia, Jesus. Aradan tu Cassomia, Jesus. Vandan tu Cassomia, Jesus. Aradan tu Cassomia, Jesus. Oglap tu Cassomia, Jesus. Vandan tu Cassomia, Jesus. Sudi tu Cassomia, Jesus. Alléluia. 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 घडी बोर आमची दिश्ट जेजूचेर आमी कोसोवया. कीर्तन 20:3 चवथ्या वळींत देवाचें उतर म्हणटा, कळक्या फलक्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायटाक हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजें सोवें आसाय, तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दिता. कळक्या फलक्यांत हांव चलन तरी हांव कसल्याच वायटाक हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजें सोवें आसाय, तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दिता. द्वितीय पुस्तकांत 31 अध्यायांत 6व्या वळीन देवाचें उतर आमी वाचता. धैर्य घेया आनी थीर रावा, तांकां भियेनाकात आनी थरथर नाकात. कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजें सोवें वेता. तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. एक पानो दिवची आवय तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना म्हळां सोमयान. एक पानो दिवची आवय तुका सांडीत तरी हांव तुका सांडचो ना. म्हज्या बळबंत हातान हांव तुका सांबाळटलो. म्हज्या बळबंत हातान हांव तुका सांबाळटलो. बुजवण दिवची उतरां, धैर्य दिवची उतरां, आमकां हरी एकल्या कुरपेन भरचीं उतरां देवाचें उतर. जेन्ना जेजू म्हजे थंय आसा, जेजू म्हजे सवें रावता, जेजू म्हाका सांगात दिता, कोणाचीच म्हाका गरज ना. जेन्ना बर्तिमेव जेजू हांव दिश्ट आपणावन घेता, त्या वेळार तो म्हणटा म्हाका कोणाचीच गरज ना, म्हाका जेजू मात्र पुरो, जेजू मात्र म्हाका पुरो, जेजू मात्र म्हाका जाय. जर जेजू आसा सक्कडी आसा, जर जेजू ना आनी सक्कडी संवसारी वस्तू म्हजे थंय आसात, जर जेजू म्हजे थंय ना, म्हजें जिवीत शुन्य, कितेंच ना. जर जेजू म्हजे थंय आसा आनी म्हजे थंय हेर कितेंच ना, तर हांव एक ग्रेस्त व्यक्ती. कित्याक सर्ग संवसाराचो धनी सडवणदार जेजू क्रिस्त म्हजे थंय आसा, म्हज्या काळजांत आसा, म्हजे थंय तो वस्ती करता. म्हाका कोणाचीच गरज ना, खंयच्याचीच म्हाका गरज ना. जेजू मात्र म्हाका जाय. जेजू तूं म्हजे थंय राव, जेजू म्हाका तुज्या कुरपेन बर, जेजू म्हजे सवें तूं राव म्हणून आमी गवया, उबे रावया. गवया गीत जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय. पान संको 111 111 111. जेजू मोचे थंय आनी हांव ताचे थंय, आनी म्हाका ना कांय उणें. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेन हांव ताचे बिन.
कदा गावया जेजू मोचे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विने जेजू तूं ये म्हजे थंय जेजू म्हाका तुज्या कृपेन बरं म्हाका तुजो मोग जाय तूं म्हजो राय तूं म्हजें दायज तूं म्हजें सर्वस्व म्हणून आमी गावया जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजें दायज आनी म्हाका नाय कांय उणें जेजू म्हजें कान आनी तोच म्हजें त्राण जियेना हांव ताचे विने जेजू म्हजो राय जेजू म्हजो राय आनी तोच म्हजें दाय आनी म्हाका ना कांय उणें जेजू म्हजें कान आनी तोच म्हजें त्राण जियेना हांव ताचे विने Sopuro Moku sopuro somia Moku sopuro Ishte gunchiu dinoro Moku sopuro Oi akasoro somia आमचे जबाब आमचे संगता राव सोमिया आमचे संगता राव सोमिया आमच्या पिढे शिडेंत आमचे संगता राव सोमिया आमी अनवराक सांपडतना आमचे संगता राव सोमिया आमच्या एकसुरपणांत आमच्या निरासपणांत आमचे संगता तू राव सोमिया आमी बावर्तान दंडळतना आमचे संगता राव सोमिया आमकां दूख सोसूंक मेळटा आसतना आमचे संगता राव सोमिया आमी कश्टान सांपडतना आमचे संगता राव आमी समस्यांक बली जाताना
आमी जिणयेंत वयर वयसल वतना आमचे संगता राव आमी रिणांत बुडताना आमचे संगता राव आमी आर्थीक समस्यांक वळख जाता आसतना आमचे संगता राव सुम्या कुटुंबांत शांती समाधान नास जाताना आमचे संगता राव सुम्या आमच्या विशयांत अपप्रचार जाताना आमचे संगता राव सुम्या आमकां हेरांतावन वायट आयकूंक मेळटा आसतना आमचे संगता राव सुम्या आमकां हेरांतावन दुरसोण्यांनी टिका मेळटा आसतना आमचे संगता राव सुम्या आमकां पातकाक आमी सांपडटा आसतना आमचे संगता राव सुम्या आमचो दिसपडतो ग्रास जोडूंक आमकां कश्ट जाता आसतना आमचे संगता राव सुम्या आमच्या मोगाच्या व्यक्तींनी आमकां सांडून घालता आसतना आमचे संगता राव सुम्या हेरांक आमी एक वजें जाता आसतना आमचे संगता राव सुम्या आमकां वायट सवयो दोसता आसतना आमचे संगता राव सुम्या आमकां मागणें करूंक कश्ट जाता आसतना आमचे संगता राव सुम्या जेजू लागीं आमी म्हणया आमचे समेत तूं राव आमचे समेत तूं राव ह्या मौसाच्या ते वाटेर शिसांनी म्हळें आमचे सांगात तूं राव सोमया आतां रात जाली आमचे समेत तूं राव आमचे समेत तूं राव आमकां तूं जाय आमकां तूं जाय आमचें सगळें जिवीत चलोवन व्हरूंक आमकां तूं जाय तुजे विणे आमकां कोणूच ना भक्तीपणांत 116वें किर्तन आमी भक्तीपणान मागया दोळे आमचे दंपिया हांव वाचतां त्या उपरांत तुमी भक्तीपणांत ह्या किर्तनाची उतरां मतीन दवरून आठोवची हांव सर्वेस्परसो मोग करतां कित्याक म्हजी विनवणी ताणें आयकली आनी हांवें ताका उलो मारलो त्या दिसा ताणें म्हाका कान दिलो मरणाच्या पांसांनी म्हाका वेडो घाल्लो पातळाच्या आटे विटे म्हजेर आयिल्ले कश्ट आनी आकांत हांव सोंसून आसलो तेन्ना हांवें सर्वेस्पराचें नांव काडून म्हळें सर्वेस्परा म्हाका निवार सर्वेस्परा म्हाका निवार सर्वेस्पर दयाळ आनी नितीवंत आमचो देव काकुळदार सर्वेस्पर साद्या बळ्यांक राखता हांव निराधारी आसलो ताणें म्हाका निवारलो म्हज्या आत्म्या परत्यान शांत जा कित्याक सर्वेस्परान तुका व्हड उपकार केल्यात ताणें म्हाका मरणांतलो वाटयला म्हज्या दोळ्यांतलीं दुखां पुसून काडल्यांत आनी आदलोन पडना जावंक म्हजीं पावलां ताणें राखल्यांत म्हजीं पावलां ताणें राखल्यांत जियेतल्यांच्या देशांत हांव सर्वेस्परा मुखार चलतलो हांव करस्सो दळदिरो अशें हांवें सांगलें तरी सर्वेस्पराचेर हांवें विश्वास दवरलो म्हज्या आकांताच्या वेळार हांवें म्हळें मनीस सगळे फडकिरे सर्वेस्परान म्हाका केल्ल्या उपकारां खातीर हांव ताका कितें फारीक करूं सडवणेचें पात्र हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव काडटलो सर्वेस्पराक हांवें केल्ल्यो आंगवण्यो आनी सगळे परचे मुखार हांव पाळटलो सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक सर्वेस्परा हांव तुजो साकर हांव तुजे साकरणीचो पूत तुवें म्हज्यो सांकळी तुटयल्याय सर्वेस्पराक हांव अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी ताचें नांव हांव काडटलो सर्वेस्पराक हांवें केल्ल्यो आंगवण्यो आनी ताचे सगळे परचे मुखार हांव पाळटलो सर्वेस्पराच्या आंगणांत तुजे मोदेगांत हांव रावतलो सर्वेस्परा म्हाका कुमोग कर सर्वेस्परा म्हाका आदार दिवंक तुर्त कर आमी सांगया सर्वेस्परा म्हाका कुमोग कर म्हाका आदार दिवंक तुर्त कर भक्तीपणान हें गीत आमी गावया तुका नावाडता येसुमिया
तुका नावाडताय सोम्या पडवीक तुची गाता सांगात आपण तुका नावाडताय सोम्या पडवीक तुची गाता तुझे नावा कणता तुझो मोगणी अळता तुका हसीता एदन्या तुका नावाडता ये सोम्या पडवीक तुची गाता सोबी संसार तुवें रोसलो फुलां फोळांनी नेटयलो सोबी संसार तुवें रोसलो फुलांनी नेटयलो विविध रस्ना मदलो मनशाक सुबारो तुझ्या सर्ग्यान रोपीत केलो विविध रसना मदलो मनशाक सुबारलो तुझ्या सर्ग्यान रोपीत केलो तुका नावाडता येसोव्या पडवीक तुजी गाता तुझे नावा कणता तुझो मोगणी अळता तुका हसीता येदन्या तुका नावाडता येसोव्या पडवीक तुजी गाता जिवीत सोदाता रे आमकां जिवीत दिल्लो सोमी आमचे मुखार आसा म्हाका जिवीत तुवें दिलें मोगाळ कुटाम पाव केलें म्हाका जिवीत तुवें दिलें मोगाळ कुटाम फावो केलें क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जन्म दिवन वागयलें जीवन पावन केलें क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जन्म दिवन वागयलें जीवन पावन केलें तुका नावाडता येसोव्या पडवीक तुजी गाता तुझे नावा कणता तुझो मोगणी अळता तुका हसीता येदन्या तुका नावाडता येसोव्या पडवीक तुजी गाता तुका नावाडता येसोव्या पडवीक तुजी गाता पडवीक तुजी गाता आमी दिंबी घालया कोणा दिंबी घालूंक जायना तांणी बसयेत विविध गरजां खातीर आतां आमी मागया पयल्या सुवातेर आमी मागया अख्खे पवित्र सभे खातीर पवित्र सभेचो मुखेली पापा लियो खातीर सर्व कार्दिनालां खातीर सर्व गवळ्यां खातीर याजकां खातीर धर्मिकां खातीर तशेंच सगळ्या लायक बावर्त्यां खातीर आमी मागया पवित्र सभेन शांती समाधान राज जावचे खातीर बरवशान भरलेले यात्रेक आमी बरवशान आमचे जिवीत सारूंक आदर आनी कृपा मेळच्या खातीर ह्या जुबलेवाच्या वर्सा मागया आमी आमच्या राष्ट्रा खातीर
आमच्या राष्ट्रांत शांती समाधान राज जावचे खातीर, सगळ्या संवसारार शांती समाधान राज जावचे खातीर आमी जाणाव विविध जाग्यांनी झुजां जातात. विशेष जावन बागेवन जाग्यार इस्रायलांत झूज जाते आसा. ही सर्व झुजाची मोडां आमचे तावन पयस जावन सगळ्या संवसारार शांती समाधान राज जावचे खातीर आमी मागया. सबार जाणां फाटल्या दिसांनी अवघडाक बली जावन मरण पावल्यांत. विशेष जावन विमान अवघडाक बली जावन मरण पावल्ल्या सर्व आमच्या भाव भयणी सो आमी उडास करया. तांच्या आत्म्याक सस्नोचो विशय मागया. तांच्या कुटुंबादारां खातीर आमी मागया. कुटुंबांत तांच्या त्या मरणा वरवीं जाल्लें तें उणेपण, जाल्लें तें कश्ट नश्ट सगळें देव आपल्या काकुळतीन भरती करून दी. तांचें कुटुंब आशिर्वादांनी भरलेलें जावं दी म्हणून आमी मागया. आम्हा सर्वांक सर्व रितीच्या अवघडांतले विघ्नांतले निवारचे खातीर आमी देवा लागीं विशेष रितीन मागया. आमी पळयणार आसतना आमच्या वावराच्या जाग्यार आमच्या कुटुंबांत ह्या पावसाच्या दिसांनी आमी आसाव. सबार जाग्यांनी विविध अवघडां जातात, अनवरां जातात, पूण देवान आमकां विशेष रितीन राखलां, सांबाळलां. ह्या खातीर देवाक अर्गां दिता आसतना मुखल्या दिसांनी देव आमकां सर्व रितीच्या अपायांतले विघ्नांतले निवारून दी म्हण आमी मागया. इस्कोला गेल्ल्या सर्व भुरग्यां खातीर आज आमी मागोवंक जाय. आमची भुरगीं बऱ्या फुडाराच्या त्या विंसवणेंत आसच्या ह्या वखदां तांणी त्या शिकच्या हर एका लिसांवांत देव तांकां सांगात दिवं दी, स्वामी तांकां आदार दिवं दी. जशें जेजू आपल्या कुटुंबांत आवय बापायक काळजालो प्रायंत आनी जाणवायंत वाडलो, त्याच बरे आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या सगळ्या भुरग्यांक हो जेजू प्रायंत आनी जाणवायंत वाडोवंक, आवय बापायक वडिलांक काळजावन जियोवंक कृपा दिवं दी म्हणून आज आमी आमच्या भुरग्यांक जेजूच्या पांयां तळा भेटोवन तांच्या खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबां खातीर आज आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या काजारी जोड्यांनी, मलगड्या व्यक्तींनी, युवा जाणांनी, भुरग्यांनी एकामेका सुदारसून, एकामेका आदारसून, एकामेका बोगसून माया मोगान एकवटान कुटुंबाचें जिवीत जियोवंक देव आमच्या हर एकल्या कुटुंबाक आदार दिवं दी म्हणून आमची हर एकल्याची कुटुंबां जेजूच्या पांयां तळा आमी भेटोवन जेजू लागीं आमी मागया. आमच्या बवरियाच्या पिडेस्त भाव भयणीक जेजूच्या हाती आमी भेटोवया. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता जेजू ज्या जाग्यार गेलो थंयसर लोकांनी तांच्या कुटुंबांत आसलेल्या, तांच्या घरांत आसलेल्या पिडेस्तांक जेजूच्या पांयां तळा तांणी हाण दवरलें आनी हर एकल्याक जेजून आपडलें आनी बक्षिलें. तांकां हर एकल्याक ताणें बरें केलें. तोच जेजू आज आमचे मुखार आसा, ह्या अवतारार आसा. आमच्या हर एकल्या पिडेस्त भाव भयणीक जेजूच्या हातांत आमी भेटोवया. जेजूच्या पांयां तळा आमी दवरया. तांची पिडा मारेकार पिडेतावन कोसरूच्या भाव भयणीक, प्रत्येक जावन कॅन्सर जातल्या मारेकार पिडेक वळवळच्या भाव भयणीक जेजूच्या पांयां तळा आमी भेटोवया. जेजू तांकां हर एकल्याक गूण करून दी, बरें करून दी, तांची पिडा सोसून व्हरूंक आदार दिवं दी म्हण आमी मागया. जायती मागणी, जायती तेसावां, जायते अत्रेक घेवन ह्या पवित्र जाग्याक आमी आयल्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. आमच्या काळजांत आसले सर्व अत्रेक, आमचे दूख बेजाराय सगळी आमी जेजूच्या पांयां तळा आमी दवरया. आमच्या जिवितांत आसा कश्ट, अनवर आसात, बरें काम ना, आमच्या कुटुंबांत समाधान ना, आमच्या जिवितांत समाधान ना, हें सगळी आमी घेवन ह्या पवित्र जाग्यार आसा. आज आमी हर एक आमच्या जिविताचे कश्ट नश्ट सलवणी जेजूच्या पांयां तळा आमी दवरया. कित्याक जेजून म्हणा, येया म्हजे सरशी कश्टतलें न्हू, वजन वबयतलें न्हू, हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजे हांव तुमी शिका,
म्हजे तावन तुमी आदार जोडा म्हणून जेजून सांगलां तर आमी आमचे कश्ट दूख बेजाराय आमी जेजूच्या पांयां आमी दवरया काकुळतीचो जेजू सगळ्यांकी बरें केल्लो जेजू म्हजें आनी तुजें हर एकल्याचें जिवीत बरें करून दी म्हण आमी मागया जेजू तावन बेसांव मागून जेजू तावन बेसांव जोडूंक आमकां आमी आयती करया आनी गव्या गीत येदेवडा सक्रामेंता येदेवडा सक्रामेंता सुस्तांगनामा करूया पूर्वीराच्या रूपा होत नव्यो इति आदया सर्वोन वेच्या अस्कत्विस्या बाबा ताची बदेव्या जसे बापा तसे पुता उल्हासानी स्तुतीसा पोतवी महिमा सस्ना सस्ना एका स्थळात रसिता तुका दोघांच्या स्वीता समासानी नाटा प्रार्थुया एक घडीभर आमच्या जिवितांत कितें आमकां मागोवंक जाय तें उडास काडया ये देवा विचित्र सक्रामेंताका तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ती आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्तच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना आमेन सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती ओढा उल्हासा जेवणाक तुझ्या सर्गीच्या जेवणाक तुझ्या सोमिया उर्बे आमी आयल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सगळे आसो
भाव भयणीनो उपकारी काळजान दिनवाशी मनान हे युवकरिस्तीचें बलिदान भेटोवंक आमी ह्या पवित्र जाग्यार आसांव. हे बलिदान भेटोवंक आमकां समयायती करया. आमी आदारलेली सुखी उणेपण देवा लागीं वळखून घेवन आमी आमच्या पातकाक बोगसणे मागून घेवया. संगत आमी म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सरून वायट आदरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगेव सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां ससच्या जिविताक पावो. काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर. बापा तुझ्या मोगाच्या उजान पेटोवन बागेवंत लोरेस दुर्बळांचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांचे कश्ट मरण सोसून मैमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी सोलोंक आमकां बळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान
जी येता आनी राजवड चलयता आसना आसना. सां पावलान कुरिंत घरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, म्हजी इल्ली पिसाई तुमी सोसून वेली जाल्यार दया करून म्हजे इल्ले सोसून व्हरा. तुमचे विशीं देवाक आसा तसली सुरबा म्हाकाय आसा. कित्याक हांवें तुमकां एक दादल्या लागीं लग्न करून दिल्यात. एक आपुटांक वारी बरी तुमकां क्रिस्ताची पतीन करून ओपून दिल्यात. पूण सर्पान आपल्या कपाटीपणान येवेक नाडली. तशेंच तुमची मनाय आडलवचनांनी बरोवन पाड जातीत आनी क्रिस्तांतय सादें आनी समर्पीत जिणेतावन तुमी पयस सरशात म्हूण म्हाका भिरांत उठल्या. कित्याक कोणी एकलो येवन आमी परगट केल्ल्या जेजू बदलाक दुसरो एक जेजू परगट करीत जाल्यार, वा तुमी येतोळ घेतलेल्या आत्म्या बदलाक दुसरोच एक आत्मो दिवंक सोदता जाल्यार, वा आमी तुमकां परगट केल्ले सुवार्ते बदलाक दुसरीच एक सुवार्ता तुमकां दिवंक प्रयत्न करता जाल्यार हें सगळें तुमी सोसून व्हरतात. आपूण श्रेश्ठ धर्मदूत म्हूण लेखतेल्या प्रास हांव कांय ल्हान म्हूण म्हाका दिसना. हांव एक व्हडलो प्रसंगदार न्हय जावंक पुरो, पूण जणवायेन हांव कितें उणो. सक्कड विशयांनी वा संदर्भांनी हांव कसलो म्हूण हांवें तुमकां रुजू करून दाखयलां. देवाची सुवार्ता फुंक्याक तुमकां परगट करून तुमकां वयर काडचे खातीर म्हाकाच हांवें ल्हान करून घेतलो. हांतू म्हजी कांयपुणी सूख आसा. तुमची सेवा करच्याक हेर पवित्र सभेच्या कर्साक जिवन तांकां हांवें अडचणेक घाल्यो. तुमचे मदें आसतना कर्साक म्हज्या हातान कांय नासतना हांव गरजेंत पडलो, तरी तुमकां कोणाकच हांवें त्रास दिले नात. कित्याक मासेदोनियांतावन आयिल्ल्या भावांनी म्हज्यो सगल्यो गरजो सुदारसिल्ल्यो. खंयचेय भाशेन हांव कोणायकी एक वजें जायन अशें हांवें सत्राय धरल्या आनी फुडेंय हांव धरतलो. म्हजे थंय आसा त्या क्रिस्ताच्यान संख्या. आख्या कायनांत ही म्हजी वडवीक लिपोवंक कोणायकी तांगचें ना. आनी कित्याक हांव तुमचो मोग करिना म्हूण गाय, हांव तुमचो मोग करतां म्हूण देव जाणा. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सगळ्या तुझ्या कामांनी सर्वेस बरा तू नीतिवंतांनी विश्वासी. सगळ्या तुझ्या कामांनी सर्वेस बरा तू नीतिवंतांनी विश्वासी. सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस पुरा वर्गा दिता. जमलेल्या भक्तिवंताचे सभेन तुका हरसिता. सर्वेस्पराची कृत्यां श्रेष्ठांनी वर्ती. तांतू आनंद भक्तेल्यांनी ती नियाळची. सगळ्या तुझ्या कामांनी सर्वेस बरा तू नीतिवंतांनी विश्वासी. वर्ती आनी महिमेची कृत्यां ताची नीत सासनाक बाळता. आपल्या विजमीत कार्यांचो तो आमकां उगडास हाडता. सर्वेस्पर जावन आसा कणवळो आनी मोगा.
ताची कृत्या विश्वासीपणाची ताची विधी नियमा सासनाच्या ससनाक ताणे ती ठरयल्या सताने ती प्रमाणे ती मांडून हाडल्या सगळ्या तुझ्या कामानी सर्वेश्वरा तू नीतिवंतानी विश्वासी सगळ्या तुझ्या कामानी सर्वेश्वरा तू नीतिवंतानी विश्वासी. तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी देवाक आब्बा म्हणजे बापा म्हणून तुमी उलो मारीशे करता. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ अर्थ महिमा तुकाय सोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो तुमी मागतना अनभवर्त्यां बरी जायते बडबड नाकात यथेश्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हण तूं चिंतात ते चिंतात तुमी तांचे बरी करिनाकात कित्याक आपणा लागीं मागच्या दिस खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा ते तुमचो बाप जाणा तर तुमी अशें मागा आमच्या बापा सर्गीच्या जशें सर्गी तशें भुमी पवित्र जावं तुजें नांव तुजें राज येवं तुजी खुशी जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी जशें आमचेर सुकलेल्यांक आमी बक्षितांव तशीं आमचीं पातकां बक्षी आमकां ताळ्ळेंत व्हरिनाका आनी कोट्यांत तावन आमकां राख जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापी तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बापी तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. आपणा लागीं मागच्या दीस खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा तें तुमचो बाप जाणा. जेजू क्रिस्तातय भावांनो आनी भयणीनो एक सवाल आमच्या विशयांत आमकां कितलें कळीत आसा आमचे थंय कितें जाता आमचें चिंतपां कसलीं आमच्या भितर कितें भोगता सबारपोटी आमकांच कळीत जावंक कश्ट हेरां विशयांत आमकां कितलें कळीत आसा. पयल्यान पयलें म्हज्या आवय बापाय विशयांत म्हाका कितलें कळीत आसा. फाटल्या दिसांनी कुटुंबाजिणये केंद्राक एक काजरी जोडें 1 म्हयनो काजर जावन थंयसर आयली. काजरी जिवीत 1 म्हयन्याचें जियोवन
थंयसर इल्लेशें खटीपिटी जाल्ल्याक म्हजे लागीं आयली कित्याक म्हळ्यार हांव कुटमाजिने केंद्रांत वावर करतां आनी तांचे लागीं हांवें सवाल केलें कितल्या वर्सांत हांव तुमी एकामेका वळखतल्यात ती म्हणाली फादर आमी 8 वर्सांत हांव एकामेका मोगार आसली हांव 8 वर्सां आमी जायत्या जाग्यांनी भोंवूंक गेले हांव जायत्या सन्निवेशांनी आमी एकामेका मेळ्ळ्या एकामेका आमी उलयलां आनी जायतो वेळ आमी सारला जाल्यारय आमकां त्या दाळा कळोवंक ना आमी कोण म्हणून आतां 1 म्हयनो काजरे जिवीत जियेल्ल्या उपरांत इल्लेशें कळोवंक सुरू जालां काजाराची दोतोरनीक थंयसर येता आसतना हांवें तांचे लागीं विचारचें तुज्या दादल्या विशयांत या बायल्या विशयांत तुका कितली पर्संटेज गोत्त आसा कितली पर्संटेज सगळ्यां म्हणटात 90 एबाव म्हणटात पूण काजर जाल्ल्या उपरांत 10% जाणां आसनात आमी एकामेका जाणां जावचें ह्या संवसारांत कश्ट हांवें आनी एकल्याक जाणां जावचें कश्ट पूण देव आमकां हर एकल्याकी जाणा देव आमकां हर एकल्याकी जाणा हाच्या शुभ वार्तेंत जेजू म्हणटा तुवें मागच्या आदींच तुका कितें गरज आसा खंयचेची गरज आसा म्हणलें देवाक कळीत आसा देवाक कळीत आसा तर आमी मागाजेस्त म्हण ना गी ओगोस्त रावल्यार पुरो गी मागा नासतनाच आमी हर एक जोडटा कित्याक देवाक सकडी गोत्त आसा न्ही त्या विशयांत थोडो नियाळ आमी आज करया जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांत पयल्या अध्यायांत 5व्या वडीन देवाचें उतर म्हणटा आवयच्या कुशव्यांत तुका रसचे आदीं तुजी म्हाका वळख आसा आवयचे कुशव्यांत रसचे आदींच तुजी म्हाका वळख आसा मातेवाच्या वांजेलांत 10व्या अध्यायांत 13व्या वळींत देवाचें उतर म्हणटा तुज्या माथ्याचे केस लेगून ते मेजून दवरल्यात हर एक तुज्या माथ्यार कितले केस आसात ते सयती मेजून दवरल्यात म्हणटा देवाचें उतर आनी सामुएलाच्या पुस्तकांत 16व्या अध्यायान 17व्या वळींत देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना दाविदाक देव विंचून काडटा थंयसर हेर भाव आसले तांकां विंचून काडटात म्हणून ताच्या बापायन चिंतलें पूण देखून दाविदाक कितें केलें बोकऱ्यांक सोरोवच्याक धाडलें आनी निमाणें तांचे पैकी कोणाकय विंचून काडूंक ना निमाणें विंचून काडलें दाविदाक त्या वेळार देवाचें उतर म्हणटा देव मनीस पळयलेलो बरी पळयना देव मनीस भायलो रोव पळयता आनी मनशाक पारकिता आमी साबार पोटी आमी पेल्याक जाणा म्हणचें कशें काजरी जोड्यांनी पेल्याक जाणा आमी म्हज्या पार्टनराक हांव जाणा म्हणचें कित्याक म्हळ्यार भायलो रोप सोबाय भायर सोबीत आसा गी सैरीक पळयता आसतना फस्ट पळोवचें म्हजो न्हवरो या म्हजी व्हंकल सोबीत आसा गी भितर सोबीत आसा गी पळयना आमी भायर सोबीत आसा गी म्हूण पळोवचें भायली ती सोबाय थोड्या तेंपा उपरांत नपयस जाता पूण भितरली सोबाय आसोन काजरी जिवीत जियेल्यार मात्र काजरी जिवीत सुरवात करन जिवचें जाल्यार मात्र तें काजरी जिवीत मुखार वता देव आमची भितरली सोबाय पळयता आमी मनीस पळयल्या बरी देव पळयना देव आमी मनशांनी भायली सोबाय पळोवन मनशाक पारखुचें पूण देव भितरली सोबाय पळयता हेब्रेवांक बरयलेल्या पत्रांत 4व्या अध्यायान 13व्या वळीन देवाचें उतर म्हणटा सगळे सृश्टेंत देवाचे दिश्टी भायर कांयच लिपोवन दवरूंक साध्य ना सगळ्या सृश्टेंत देवाच्या दोळ्यांक कितें आड जावन ह्या देवाच्या विरोध कितेंच लिपोवन दवरूंक साध्य ना हर एक देवाच्या दिश्टी मुखार एक उक्तो केल्लो पुस्तक म्हणयेत म्हणण्यांच्या पुस्तकांत 15व्या अध्यायांत 13व्या वळींत देवाचें उतर म्हणटा सर्वेस्पराचे दोळे सगळे कडेन पळयतात बऱ्यांचेर आनी खोट्यांचेर नदर घालीत रावतात आमी बरें केल्यारय आमी वायट केल्यारय देवाचे दोळे आमचेर हर एकल्याचेर आसात आमी लिपोवन दवरयेत एकल्याक तुमी काणी आयकल्या जावं पुरो एकल्याक एक खेळें दिलें आनी खंयसर कोणी ताच्या शिसांक एका मास्टरान खेळें दिलें आनी म्हळें कोणेंय पळयनासलेल्या जाग्यार वचून कांयचे सगळ्यांनी वचून लिपोवन रुमांत बागेल घालून केलें पूण एकल्यान म्हळें ना सगळ्या जाग्यार हांव देवाक पळयतां सगळ्या जाग्यार हांव देवाक पळयतां देखून म्हाका खावंक जायना खंयच्याच जाग्यार देवाची दिश्ट आसूंक नासतना आसूंक असाध्य किर्तनगार 130:9 किर्तनान म्हणटा सर्वेस्परा तूं म्हाका वळखताय आनी म्हजी तूं चिंतना जाणाय
सर्वेस्परा तूं म्हाका वळखताय आनी म्हजी चिंतना जाणाय. देखून किर्तनकार मुखारसून म्हणटा हांव खंयसर वचूं तुजे हर एका जाग्यार तूं आसाय. हांव मळबाचेर सुकण्यां बरी उबोवन तर थंयसर आसाय. उदका पोंदा मासले बरी हांव उदका पोंदा गेल्यार थंयसरी आसाय. तूं हर एका जाग्यार आसाय. तुज्या दिश्टी तावन म्हाका लिपोवन ह्या दिश्टी भायर रावोंक म्हाका असाध्य म्हणटा देवाचें उतर. बाबा भयणीनो, आदावन आनी येवेन पाताक केलें. तांणी चिंतलें देवाक कळना, पूण देव आयलो सोदून आनी विचारलें आदाव खंय आसाय, कितें केलें तुवें? कित्याक म्हळ्यार आदावन आनी येवेन केल्लें पाताक सयती देवाक पयलेंच कळीत आसलें. कायनान आनी आबेलाचें जिवीस पळोवचें जाल्यार कायनान आबेलाक जिवेशी मारलें. आनी जेन्ना ताणें जिवेशी मारलें, देव विचारता कायना तुजो भाव खंय आसा? कितें केलें? म्हळ्यार कायनान केल्ली करणी देवाक कळीत आसा. दावीद राय देवान विंचून काडलेलो मोगाचो व्यक्ती तो पाताक करता. एका स्त्रिये लागीं अनैतीक संबंधान जी येता त्या वेळारी देवाक ताची करणी कळीत आसली. आनी देवाक आमी चिंतच्या पयलेंच, आमी करच्या करण्याच्या पयलेंच सकडी कळीत आसा. मनशाक थोडी दाखलें आमी पळोवचें जाल्यार पेद्रून जेजूक नेगार केलें. पेद्रूक जेजूक नेगार करता म्हणून पयलेंच कळीत आसलें. ताणें नेगार करच्या की पयलेंच जेजूक कळीत आसलें. जेजू म्हणटा आज 3 फावटी कोंब्यान सात घालचे पयलें तूं म्हाका नेगार करतलोय. आनी जुदासान जेजूक पराधीन केलें. तेंय जेजूक पयलेंच कळीत आसलें. मातेवाच्या वांजेलांत 20 आनी 6 अध्यायांत देवाचें उतर म्हणटा सतत हांव तुका सांगता तुमचे मदलो एकलो म्हाका गथान पराधीन करतलो. जेजूक जुदास कितें करतलो, कितें चिंता तें सगळी ताची करणी पयलेंच देवाक कळीत आसली. सामारियेची स्त्री जेजू लागीं आयली. जेजू लागीं येवन ती बरी सांतिणें बरी तिणें दाखयलें. म्हाका येदोळ काजरच जावना, गौ खंय आसा म्हणल्या वेळार म्हाका काजरच जावना म्हणाली. जेजू म्हणटा तुका येदोळ 7 जाण जाल्यात ओबा भिरांक कोण म्हण तिका बगलें. जेजूक सकडी कळीत आसा. जेजूच्या दिश्टी भितर मुखार कितेंच लिपोवन दवरूंक जायना म्हणलें. थंयसर आमकां जाणा जाता हांव जाकेवान चिंतलें म्हजी वळख जेजूक ना. दवलो रुखार सोडलो. मुळाक पावतना जेजू म्हणटा जाकेवा. बेगी सकला देव नांवान जेजू जाकेवाक वळखतालो. जाकेवान चिंतलें म्हजी वळखूच जेजूक ना, पूण जाकेवाक जेजू नांवान उलो केलो म्हळ्यार जेजूक वळख आसली. लाजर मरण पावलो आनी शीस म्हणाले तुजो मोगाचो इश्ट मरण पावलो, आमी थंयसर या. जेजू म्हणटा तें मरण ताका नाश करूंक न्हय, बगार त्या मरणांत महिमा येवंक आसा, महिमा मनशा पुताक महिमा मेळोवंक आसा म्हणून जेजू म्हणटा. म्हळ्यार लाजराचें मरण कित्याक जालें आनी ताचे थावन मनशा पुताक महिमा लाभतली म्हळ्यार जेजूक मुखार जावचें सकडी कळीत आसलें. देखूनच जेजू गेत्सेमनी मळ्यांत मुखार येवंक आसचे सर्व कश्ट नियाळता आनी रडता. देवाक आमच्या जिवितांत कितें जाता, आमच्या बोवारी कितें जाता तें सकडी कळीत आसा. देवाच्या दिश्टी भायर कितेंच आमी दवरूंक साध्य ना. बाबा भयणीनो, कित्याक हांवें ही सर्व दृश्टांत तुमच्या मुखार दवरलीं? कारण इतलेंच देवाक आमच्या विशयान सकडी कळीत आसा. आमी एक दोवी शीट आसले बरी, पेपर आसले बरी. आमच्या जिवितांत कितें जाता, आमी कितें चिंता, आमी कितें उलयता, आमी कितें करता तें सकडी देवाक कळीत आसा. तें सकडी कळीत आसून आमी कित्या खातीर मागचें? जेजुवाईच्या शुभ वार्तेंत कशें मागाचें म्हण शिकयता. आमी जेजू म्हणटा मागा तुमी घेतले सदां तुमकां मेळटलें, बोडेया तुमकां उक्तें जातलें. मागा नासतना मेळना. जेजू क्रुसाचेर रुमकळून आसतना ताच्या उजव्या बोगलेन आनी दाव्या बोगलेन 2 जाण व्यक्ती आसले, सोर आसले. दाव्या बोगलेसो जेजूक काले खेळकुळां करता, पूण उजव्या बोगलेसो जेजू लागीं बोगसाणें मागता. जेजूक पयलेंच कळीत आसलें ह्या मनशाक बोगसाण्याची गरज आसा म्हणून. तरी तो व्यक्ती बोगसाणें मागच्या म्हणसर जेजू ताका बोगसाणें दिना. जेन्ना तो आपणाचे पाताक वळखता त्या वेळार जेजू ताका म्हणटा आयच्याच दिसा
सर्गराजांत तूं आसतलोय म्हळ्यार ताणें मागलें आनी मागल्ल्याक ताका मागणें फावो जालें. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजू म्हणटा मागा. केन्नाच देवाचें उतर मातेवाच्या वांजेलांत 7व्या अध्यायांत 7व्या वळीन देवाचें उतर, तुमचे भितरलो कोण तो बापूय उंडो मागतले आपल्या पुताक फातोर दीत, मासली मागतल्याक जीवदाळ दीत. सर्गीचो बापूय या आवय आपल्या भुरग्यांक वायट दिनात, तर आमचो सर्गीचो बापूय आमचो रचणार, आमचो पोसणार, आमचो सांबाळणार, तो आमकां कितल्या बऱ्या मापान आमकां दितलो. आमची हरी एक चिंतपां, आमची हरी एक करणी देवाक कळयत आसा, पूण आमी खालतेपणान देवा लागीं मागोंक जाय. देखूनच जेजू म्हणटा मागा, मागल्यार आमी घेता. हांव देखून भक्तीपणान खालतेपणान आमी मागया, आमचें जिवीतच जेजूक समर्पण दिवया. तुझ्या पायांतळी संतोष माळ्या हरसां सकाळी बलिदान बापा तुका मी आज भेटयता. ओपून घे सर्व सांचे तुका मी समर्पिता. पेटोवचें पवित्र बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून बागेवंत लोरेस भुमींत ओंपलेल्या गोवांच्या कणा बरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षेच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सडवणे पासोत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया.
सर्वेस्परा पवित बापा, सर्व पदवेदारा आणि सासनाच्या देवा, सर्व काळे आणि सर्वंतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सालो रे सान तुज्या रक्त साक्षी जेजूच्या पावलांनी सोलोन आनी आपले रगत वारोन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी तुका साक्ष दिवच्या आमकां तूं घट करताय. आनी अशी आमचे असत कायंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळता. देखून सर्गींच्या देवदूतां संगाती आमी प्रितुमेर निरंतरे संतोषान तुजी स्तुती गायता. बापा कोरस तूं पवित्र आनी तोंसू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कोडू आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ती कराराचें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर तसो गट परगाठुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंभता. तुझे पुराण जीवनभर आमी परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जिवंतपणास आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतला आमी समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रतिमेचेर विस्तारले तुज्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. लियो आमच्या भगेवन बापा, जराल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर
तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मरण पावल्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पजळीत मुखामोळ फळोवंक फावो कर. हांगासर बोरवस्याची यात्रिका जावन ह्या बाजिलिकांत आयच्या दिसा आयच्या वेळार हजर आसल्या आम्हा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माय तिचो पती भाग्यवंत जुजे ह्या पवित्र तळाचो शारोती भाग्यवंत लोरेस भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सर्व भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu vorvi, tias Jesu sangata, tias Jesu tai, पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून आपल्या शिसांक मागूंक शिकयलें तेंच मागणें आतां आमी सांगता सर्गीच्या बापा कडेन मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजे कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले कोटेपणांतले मारेकार पिडेशिडेंतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरात जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशन अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार ककुर्तीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. संवसारार शांती समाधान राज जावचे खातीर मागया. आमच्या जिवितांत शांत समाधान राज जावचे खातीर मागया. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण त्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससूच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसो. संतोषान माया मोगान एकामेकाक आमी क्रिस्ताची शांती वांटून घेवया. संसाराचे पाप काटे आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. पळयात हो जेजू आमकां हर एकल्याकी नांवान वळखता. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सोबागी. म्हाका भवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. Suru
bagayta Bulista tantacha Shabit makarata Gopangi untacha Sergi banyak paita Sumi musuli Kaina uni maka Tani tanasti kade Soro dita maka Mucha jiwa Somi gatai dita Sakini twateri Somi selon kota Kati dukan mocha Mogang tubuh serta Anggaran sertana Uswar musuh sata Sumi musuh gori Kaina une maka Tane tan asli kade Soro dita Sumi moso gori Kaina une maka Gari tan asli kade Soro dita maka प्रार्थुया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं बागेवंत लोरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी आलू पाद्रांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावूंक आमचे हात पाय सुडसुडीत कर गरिबांचे आनी अनेक भोगतल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लागून सोसूंक आमकां तयार कर या मी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो प्रधान याजक जावन मीस भेटोवन आमचे खातीर मागोन अपूर्वे सो मागण्या विशयांत शिकोवण दिवन हांगासर आयिल्ल्या मानादीक बाप ऑल्विन डिसोजा कुटुंबा जिणे केंद्र मंगळूर दिएसेस हाचे डिरेक्टर आनी तशेंच जुजे वाज निवृत्त याजकांचे केंद्र थंयसर चापलेन जावनी तो अपूर्बायेची सेवा दिता तांचे मिसांव बरें जावं दी म्हूण मागता देव तांचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्यांक देव बरें करूं मानाचे वाती वांडच्या पासत सर्गीच्या सर पदवेधरा बापा आमी तुका दिन वाचता ह्या पवित्र तळार सान लोरेसाक आमचे पासत दिल्ल्या पासत ताच्या मजतीन जायतीं अजपां जायतें बरेंपण हांगासर जाता सान लोरेसाच्या ह्या भक्ती कार्याक भक्ती कामाक दान दिल्ल्यांचेर आशिर्वाद घाल येवच्या भक्तिका खातीर जेवण दिल्ल्यांचेर आशिर्वाद घाल तांचे सर गरजां कितें ती आत्रेक आशा सुफळ कर ह्या वातीचो उजवाड तांच्या कुटुंबांत उजवाड फांको सर तिचो काळोख तांच्या जिवितांतलो कुटुंबांतलो पयस वचूं दिसपडतो ग्रास कृशी काम व्यापार वहिवाट बरो जावं म्हूण मागता वो उजवाड तांच्या कुटुंबांत आशिर्वाद जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आतां नांवां आपयल्यानी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो
आयचे ह्या जेवणाचे प्रायोजक विनिशा शॉन डिसोजा मियार. विनिशा शॉन डिसोजा मियार. जेवणाचे सहप्रायोजक जॉन्सन सल्डाना वसाई. जॉन्सन सल्डाना वसाई. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां फ्रांसीस सल्डाना अँड मारिना फेर्नांडीस मियार. फ्रांसीस सल्डाना अँड मारिना फेर्नांडीस मियार. नांव नाका तेलार. फेड्रिक मतायस बेलमंड. फेड्रिक मतायस बेलमंड. लेनिशा अँड लेरिशा डिसोजा. लेनिशा अँड लेरिशा डिसोजा. कालेब जोसिया मोरस मियार. कालेब जोसिया मोरस मियार. विन्सेंट लविटा अँड सियारा मियार. विन्सेंट लविटा अँड सियारा मियार. अशे मुर्दोमू Angeline Fernandez and family Nellikar. Angeline Fernandez and family Nellikar. Philip Mercy manages Karkal Town. Philip Mercy manages Karkal Town. Florin Albert D'Souza Alangar. Florin Albert D'Souza Alangar. जर कोणाची नावां सोडून गेल्यानंतर तांणी येवन वाती स्वीकार करीत. विश्वासी साको क्रिस्ता सोम्यासो अचल बावाटासो साक्सो क्रिस्तासो आसरो दुर्गोळ्यांसो आसरो मोगासो. सांत लोरेसाक नोवेनाचे मागणे. ये देवान तरण्या प्रायुश बावर्त्या खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्या आयकमचे कालते मागणे. वरत्या पाटेने आमी तुजे चर्चेन आयल्या जिवो बाबार्थ तिरवसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो बरो मोग आमकां सोड दी. आमच्या बेसांक सरी जावन निश्कळपण आमचे तें परसळ शेंकर. आमच्या सरत्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय कलतेपण आमी दाखय शेंकर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडे आनी कश्टान वरांत आसलेल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावा शेंकर. अनभवट्यांक आनी भवट्यान शेळिल्ल्यांक सर्गींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळशी कर. तुज्या बळादीक मजतीन देवाचे राव संवसारांत विस्तारून दी. आमच्या कुडयेत्मेच्या सरगर्जांनी तूं आमकां पाव प्रत्येक जावन. मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात. सबार जाणांक विविध उपकार मेळ्ळ्या पासत बरी भलायकी फावो केल्ल्याक, कॅनडाची वर्क परमीट मेळ्ळ्याक, सावदीन बरें काम फावो केल्ल्याक, एका भावान आमाल पिवणें सोडुल्ल्याक, ब्रेन स्ट्रोक जाल्ल्या व्यक्तीची भलायकी संपूर्ण गूण जाल्ल्याक, घर बांदपाचें काम संपूर्ण तरान गर्व करूंक फावो केल्ल्याक, विज्ञान वरान ते राखून व्हेल्ल्याक, बरें काम फावो केल्ल्याक, कातीची पिडा गूण जाल्ल्याक, एका भुरग्याचें किडनी ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्याक, डिलिव्हरी बऱ्यान जाल्ल्याक, मल्लिगे क्रशी बरी जाल्ल्याक, बरें काम फावो केल्ल्या खातीर, पांय दूख गूण केल्ल्या खातीर, पयशे पाटी मेळिल्ल्या खातीर, 3 म्हयन्यांचें काम केल्लो सांबाळ मेळिल्ल्या खातीर, मागिल्ल्या 2 म्हयन्यां भितर कॅनडाचें PR मेळिल्ल्या खातीर, परगांवांत काम लाभिल्ल्या खातीर, एका भावाची सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर ह्या सर्वां खातीर अर्गां दितात. अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. अर्सित हांव तुका सोम्या जेजू. अर्सित हांव तुका सोम्या जय जय तुका सोम्या जेजू. जय जय तुका सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. सांत लोरेसाच्या कतकतीत मागण्या वरवीं देवा बापाच्या कोर्त्या काकुळतीन जेजून आमचे ते दाया दाखून ह्या सर त्या सावां खातीर पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आशिर्वादीत करच्या खातीर सांत लोरेसाच्या मजतीन 89 जाणांक बरें काम मेळोंक, 13 भुरग्यांक मोबायल एडिक्शनांतावन पयस जावंक, 11 जोड्यांचे काजरी जिवीत बऱ्यान जावंक, 63 कुटुंबांक शांत समाधान मेळोंक, 143 जाणांक बरी भलायकी मेळोंक, 49 जाणांक बरी सैरीक मेळोंक, 38 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभोंक,
73 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मौत मेळोंक 15 भुरग्यांचो हटराक पयस जावंक 14 भुरग्यांनी सुडाळ उलोवंक 27 जाणांक विजा मेळोंक 22 जाणांक परगांवांत बरें काम मेळोंक 19 जाणांचे रीण फारीक मेळोंक 7 जाणांचे चोरी जाल्ले भांगर पाटी मेळोंक 15 जाणांनी काणगेल्ले पयशे पाटी मेळोंक तेगांचे भायर पडले भांगर मेळोंक 13 जाणांनी वायट संवयो सोडूंक 25 जाणांचे गरजागेचे समस्यो पर्याय जावचे खातीर आमी आतां मागया देवाची काकुळट कृपा मागया. आयकामचे सोम्या देवा उदार काळीच तुमी म्हाका आयच्या दिसा. सांत लॉरेन्साच्या मजतीन 16 जाणांक कामांत प्रमोशन मेळोंक 11 जाणांचे आर्थीक समस्ये पर्याय जावंक 10 जाणांचे बिझनस बऱ्यान जावंक 23 जाणांक घर जागो मेळोंक 13 जाणांची पाठदूख 5 जाणांची पोटदूख कानदूख 14 जाणांची आस्थमा 6 जाणांची मोतीची पिडा एकल्याची दवी काळकय गुण जावचे खातीर 15 जाणांचे BP शुगर नॉर्मल जावचे खातीर 5 जाणांच्या पांयांतले किळे नापय जावचे खातीर 6 जाणांचे मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल जावचे खातीर 4 जाणांच्या तोंडार आसली कथा सामकुळा नापय जावचे खातीर 9 जाणांचे ऑपरेशन बऱ्या तरान जावचे खातीर आमी मागया. आयकामचे मागणे सोम्या देवा उदार काळीच तुमी म्हाका आयच्या दिसा. 11 जाणांची शेळ ताप कोंकली गुण जावं 9 जाणांची लिव्हर किडनी पिडा गुण जावं फर्स्ट ग्रेड किडनीचे फंक्शन गुण जावं गोरवांच्या आंगार आसले किरेंटी घरांतले मुयो वाळय नापय जावं बांयंत बरें उदक मेळोंक 12 जाणांची कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावं 9 जाणांचे पॉयंट बऱ्या तरान जावं 7 जाणांचे मन परिवर्तन जावं 29 जाणांक मोतीक समाधान मेळचे खातीर सांत लॉरेन्सा लागीं आमी मागया. आयकामचे मागणे सोम्या देवा उदार काळीच तुमी म्हाका आयच्या दिसा. दोगा भुरग्यांचे ADHD समस्या पर्याय जावचे खातीर एका भुरग्याच्या उजव्या हाताक बोळ मेळचे खातीर एका भावाक संपूर्ण तरान गुण जावचे खातीर पांयांक बोळ मेळोंक ताणें बेगीन बरो जावंक ताका अनेक आस्पत्रेंत घालच्या मरिफात बरेंपण जावचे खातीर मेरी म्हणल्या भयणीच्या पांयांचे गांठीचें ऑपरेशन बऱ्यान जावंक निया म्हणल्या भुरग्याचो पांय फ्रॅक्चर जाल्लो बेगीन गुण जावंक आज एका भयणीचे दोनूय दोंपराचे गांठी एक्सिडेंटा वरवीं जाल्ले ते गुण जावचे खातीर ऑपरेशन बऱ्या तरान जाते आसा बऱ्यान जावचे खातीर एका भुरग्याचे किडनी ट्रान्सप्लांट बऱ्यान जावंक अमेरिकाचे एका मुस्लीम भयण ताणें हांगासर विशेष तरान विनंती केल्या त्या 9 वर्साच्या भुरग्याचे ट्रान्सप्लांट किडनी जावंक आसा बापूय ती किडनी दिता ते बऱ्यान जावंक मॅच जावंक त्या भुरग्याक वाचोवंक कृपा मेळचे खातीर आनी तशेंच घरांतल्यान भायर गेल्लो एकलो भाव फाटी येवचे खातीर आमी मागया देवाच्या कृपेन मागया. सांत लॉरेन्साच्या मजतीन ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗಡ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಪುರ ಭಕ್ತಾದಿನಗಲಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಕಾರ್ಣಿಕ ಜಾಗಡ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ್ ಕಾರ್ಲ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ನಂಬಿಕೆ ದೀದ ಈ ಜಾಗಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವರನ ಕೃಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಗಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಈ ಜಾಗಡ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಡ ಅಗಲು ದೀತಿನ ಆ ವಿಶ್ವಾಸಡ ಕಾರ್ಲ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಕೃಪೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಈ ಜಾಗಡ ಬತ್ತಿನಗಲೆ ಇತೆ ಏರಿ ಎದುಕೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅಗಲೆ ಪೂರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಡ ಅಗಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆವಡ ಅಗಲಡಿತ್ತಿನ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಓಲ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಿವಾರಣೆ ಆವಡ ಕೈಪಸಿದನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಎಡ್ಡಾದಿ ನಡೆಪಾದಿ ಕೊರಡು ಕುಟುಂಬಡಿತ್ತಿನ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಗುಣಾವಡ ಪಂಡ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಕಾರ್ಣಿಕ ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಟ್ಟ ಎದಕ್ಕೊಂದು ಎಂಕುಲಿದ್ದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ आम्ही माग्या प्रत्येक तरान मोगाच्या भाव भयणीनो विशेष तरान माग्या इस्रायल इरानांत
विशेष तरान झूज जावन आसा. देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना. कदन विराम सीज फायर रावूंक आयकनात देखून आमी विनाती करया समाधान थंयसर रावचे खातीर. संवसारार जायते टेररिझम भयोत्पादन अन्याय आनी जावन आसा. देव शांतीचो कुवार आपल्या पुता मरिफात शांती समाधान ह्या संवसाराक दिवचे खातीर इराण आनी इराकाच्या झगड्या वरवीं कुवेटांत जॉर्डनांत बॅरनांत बियान थंयसर तो राष्ट्र आसा. देखून आमी मागया हे वर्ल्ड वॉर आतां निवारूंक देवाची कृपा आमी मागल्या मरिफात देव थंयसर शांती समाधान स्थापन करूंक मागया. परच्या ब्रेस्तारा एका वराच्या उपरांत आमी जाणाव अहमदाबादांत जाल्लें तें विमान अपघात दुर्घटना 241 जण फायटर आसले मेले. कितलेशे हॉस्टेला वयर पडले. भुरगीं जेवण आसलीं तीं मेलीं. एक भुरगो आपल्या आवयक जेवण हाडून आयिल्लो तोय मेलो. 270 जण चड अवघडान मेले. कालच्या परच्या दिसा कितलीशीं एर इंडियाची फ्लायटां बियान वचनासतना रावलीं. संवसारार एका तराचे उदेलां आसता. देवाची काकूळ तूं मेळचे खातीर आमी मागया. आज प्रत्येक तरान आमी मागया. आमचे थोडे भाव राजकीय फुडारां सांगता आज बेंगळुरू एका सरकारी ऑफिसाक विशेष सरकारी ऑफिसाक पावल्यात. आमच्या जाग्याचे विशेष फायल घेवन तितून ते पावलां. ते कॅबिनेटाक वेचे खातीर आनी सर्व जागो मेळोवंक असो मंजूर जावचे खातीर ह्या सर्व त्या सवां खातीर आमचे हात उबारून आमी मागया. देव काकूळदार आमची सर त्या सवां विशेष त्या सवां आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून आमी मागया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देवाची काकूळ मागो दी. सांत लोरेस आमचे खातीर मागो दी. सांत लोरेसाच्या मजतीन कृपा वाडोव दी. सांत लोरेस मोरी माय सांत भक्त देवा लागीं मागून इराण इराकाचे झगडे इराणाचे आनी तशें इस्रायलाचे झगडे रावून शांत समाधान मेळोवंक आनी सर पैणारांचेर देव आशिर्वाद घालूंक सर आमची पैणां बरी जावंक आमचे विशेष ह्या जाग्याचे फायल गेल्ले ते कॅबिनेटाक पावोवंक आनी सर आमची त्या सवां विशेष त्या सवां देवाच्या वर्त्या काकूळतीन फळादीक जावचे खातीर देवान आशिर्वाद गावचे खातीर हांगाची आमची योजना फळादीक जावचे खातीर देवाची काकूळ मागया. हालेलुया हालेलुया हाले हल 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 बला 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 हलम बला 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 बला. देवाची काकूळ तूं मेळोव दी. सर संवसाराचेर शांती समाधान मेळोव दी. संवसाराची राष्ट्रां एकामेका समाधानान रावों दी. सगळ्या संवसारात लोक पवित्र आत्म्याची कृपा वाडोव दी. सगळे बरेपण जावं दी. देवाची काकूळ अखंड तरान वाडचे खातीर वाडोवन मागया. दया दाखय सोम्या दया दाखय तूं सालोरेसाच्या मजतीन दया दाखय तूं दया दाखय सोम्या दया दाखय तूं सालोरेसाच्या मजतीन दया दाखय. शेकी बावरत्या प्रमाणे आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. Salores martyra ama pasot vinatik Cristaच्या बसने आम्ही पावसून चिकाकी प्रार्थुया. येसर पदवेदारा देवा भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचे जैत वराशें तोवें केलें. आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवाशें कर म्हण लालेवन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. दिसान दीस म्हणल्यार बरी पिडा सोडून तूं येता वाडोवन तूं येता. ल्हान भुरग्यांत व्हडा पर्यंत जायतीं जाणां पेस्ता बरी लोक आस्पत्रेंत आसा. देवाच्या वर्त्या काकुळतीन पिडा शिडा गुण जावं
ह्या तळार मागिल्ल्या मारिफात असाध्य जाल्लें साध्य जालां. पिडा शिडा गूण जाल्या. दैवीक सत्तेन जेजू क्रिस्तान आपल्या अमोलीक रक्तान आमची पिडा शिडा गूण जावं. सान लोरेसाच्या कतकतीत मागण्या वरवीं जेजू लागीं तो मागो म्हणून आतां आमी मागया आनी पिडे खातीर गूण जावचे खातीर मागया. सोमयाचे नावे आमचो आदार. ताणे रस्ता सर्ग आणि संसार. सोमया दयेन आयक म्हजे मागणे. आणि म्हजी भोग तुजे सृश्टी पावोन दी. सोमी तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारांनी ससाण देवा तुझे गुण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कष्टोच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दया दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रवडलेल्या सर्व बांद पसंतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या अगणीत काकोतीचेर पाथी येवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्तां सान लोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडयेत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बजलेकांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवण्यांनी देखी प्रकार सोलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण प्रसारची करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे राव आनी तुमचे संरक्षण करो. आमेन. तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळो. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांकाळ तुमचे सोवे आसो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धडटा. देवाची वळख. या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं देवा बापाची काकुळतीन आमची पातकां बोगसूंक. ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं देवा बापाच्या काकुळतीन आमकां कृपा मेळूंक. ह्या पवित्र तेलान बावडतान मागले मारिफात विश्वासान ते घेतिल्ल्या वरवीं पवित्र आत्म्याची देणे आमकां लाभोंक. सर तरेची पिडा शिडा गूण जावं बरी भलायकी मेळच्याक सर आमची ते सम आशिर्वादी जावच्या खातीर उबे रावन पवित्र आत्म्याची गीत आमी गावया. पान संको 90.
Jimodis ರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ, ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಬಾಳನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಬಾಳನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಬಡತನ ಅರಸಿ ಸಿರಿತನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಾಳಿನ ಅರ್ಥವ ಸಾರಿದಿರಿ. ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ, ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ತವ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೋದರ ಪ್ರೇಮವ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ತವ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೋದರ ಪ್ರೇಮವ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿ, ದ್ವೇಷವ ಮರೆಸಿ ಕ್ಷಮೆಯ ಕಲಿಸಿ, ಶಾಂತಿಯ ದೂತರು ನೀವಾಗಿರಿ. ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ, ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ, ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ, ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. मुगल पुत्र सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद देवांका, जिसच्या पवित्रसा आम्हा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद. भगवंत लोरेसा आम्हा सगळे नेतिकर भगवंत कृपेचे गुरुवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या आयुष्मानांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.